नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. गोय विधानसभा अधिवेशनाच्या 9व्या दिसाचो निया आम्ही तुमच्या मुखार दवरता. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाय आणि भलायकी मंत्री विश्वजित राणे हाच्या मदीं मातशें वातावरण तापले. दक्षिण गोंयांत खासगी हॉस्पिटल स्थापन करपाच्या निर्णयाचेर राज्य सरकार अजून येवंक ना. ह्या संबंधी फुडलो निर्णय आमदार आनी थळाव्या लोकांक विश्वासान घेवन घेतले अशें आश्वासन मंत्री विश्वजित राणे हांणी दिले. मुखार आमदार क्रुज सिल्वा हांणी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्या नर्सिंग कॉलेजीचो प्रश्न मांडलो. नर्सिंग महाविद्यालयाक सरकारा कडल्यान प्रशासकीय मान्यताय मेळ्ळा आनी ही प्रक्रिया चालू आसा अशें मंत्री विश्वजित राणे हांणी सांगले. आमदार एल्टन डिकोस्टा आनी वेन्झी वेगस हांणी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान गोंय वैजकी महाविद्यालयांत आनी बांबोळींतल्यान खासगी हॉस्पिटलांनी धाडपी दुयेंतींची संख्या वाडत आसा. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दुयेंतींचेर उपचारा खातीर गरजेच्यो सुविधा नाशिल्ल्यान दुयेंतींक भिरांकूळ परिस्थिती निर्माण जाला असो मुद्दो मांडलो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल संबंधी बरयल्ल्या प्रश्नांक भलायकी मंत्री विश्वजित राणे हांणी वेगवेगळी जाप दिल्यात. हे विशीं स्पश्टपणान उलयनात असो दावो करून विरोधी पक्षाचे आमदार सभापती मुखार घेराव घालो. हाका लागून कांय वेळ बोवाळ जालो. घरपट्टी ऑनलायन भरपाची सेवा राज्यांतल्यान फक्त 8 पंचायतींनी आसा. बहुसंख्य पंचायतींनी कार्यालयांत वचून रोख पयशे दिवन घरपट्टी फारीक करची पडटा. आमदार कार्लोस फरेरा आनी आमदार विजय सरदेसाय हांच्या प्रस्नाचेर पंचायत मंत्री मुविन गोदिनो हांणी ही लेखी जाप दिल्या. 0 आवर्सा वेळार एल्टन डिकोस्टा हांणी हार्नेस केस, क्रूज सिल्वा हांणी बाराडी वेलीम हांगा जाल्ल्या लँडस्केपा विशीं, युरी आलेमाव हांणी मडगांवच्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षे विशीं, तशेंच वेन्झी वेगस हांणी रोड कंडिशन्स एंड इम्पाला जंक्शन ओल्डीम, एंटोनियो वाज हांणी क्रॉस ड्रेन्स इन कोट्टालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, संकल्प आमोणकर हांणी प्ली टू एक्सटेंड टायम्स फॉर रिपेमेंट्स ऑफ GHDC लोन, विरेश बोरकर हांणी कॅटल पास एट मोयटा आगाशी, जी तारोडकर हांणी ट्री कटिंग अशे ह्या 0 आवर्सा वेळार प्रश्न मांडले. पॉलिंग अटेन्शना वेळार राष्ट्रीय खेळा 2023च्या स्वयंसेवक आनी पदक विजेते विशीं विजय सरदेसाय आनी कार्लोस फरेरा हांणी प्रश्न मांडले. डिमांड सेशना वेळार फुडल्या वर्सा सावन 11व्या वर्गाची प्रवेश प्रक्रिया मेरिट लिस्टांतल्यान करची. हाका लागून आमदारांचेर प्रवेश मेळोवपाचो दबाव उणो जातलो. प्रामाणीकपणान शिकपी, बुदवंत आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक प्रवेश मेळचो. देखून फुडल्या वर्सा 11व्या वर्साच्या मेरिट लिस्टा प्रमाण महाविद्यालयाची प्रवेश प्रक्रिया करची अशी मागणी आमदार दिगंबर कामत हांणी केल्ली. सभापती रमेश तवडकर आदिवासी मंत्री आसतना 2 सांस्कृतीक इमारती बांदल्यो, पूण ते चलोवपाक पंचायत मंडळाक दिल्ले आसात. ताका खंयचोय सरकारी कार्यक्रम करपाचो आसल्यार ते भाडे घेतात. नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर हांणी सरकारी कार्यावळी खातीर संस्कृत भवन फुकट उपलब्ध करून दिवपाची मागणी केली. सध्या मोपा विमानतळ रिणाचेर चलता अशें फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगले. दाबोळे विमानतळ उक्तो दवरप गरजेचें अशें सरदेसाय हांणी मुखार सांगले. पॅरा शिक्षक, वेवसायीक शिक्षक आनी MTS कर्मचाऱ्याचे पगार वाडोवपाचे प्रश्न आसात. कांय शिक्षकांक वर्सभर वेंचणुकेच्या कर्तव्याक आपयतात, जाका लागून ते शाळांनी गैरहजर रावतात. हे प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकारान पावलां उबारपाची गरज आसा अशें युरी आलेमाव हांणी म्हणलें. सगळ्या डिमांड्साचे प्रश्न आयकल्या उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हाचेर जाप दितना शाळेक नवी बेंच दितले, तशेंच उरिल्ल्या शाळा इमारतीची दुरुस्ती ऑक्टोबरा सावन सुरू जातली अशें सांगलें. मुखार फ्रेंच, पुर्तुगेज आनी जर्मन भास शाळेंत 3rd लँग्वेज भाशेचे पर्याय म्हूण चालू उरतले अशें सांगलें. मिड डे मील नेमान तपासणी करतात. सरकारान सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर पॅकेजिंग लायसन्स फुकट दिला अशेंय सांगलें. दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना. गोंयांत मायनिंग ऑलरेडी स्टार्ट जाला. 9 लीज ऑलरेडी ऑक्शन जाला, जातूंतलो 1 लीज होल्डरान एक्टिविटी स्टार्ट केला. 3 ब्लॉक जे ऑक्शन आसा ते 15 दिसां भितर जातले. जातूंतले 2 साऊथ गोवान आसा आनी 1 नॉर्थ गोवान आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. माय गोवा नेटवर्काक सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर फॉलो करात आनी पळयत रावात माय गोवा नेटवर्क.